യേശുവേ 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 ഹല്ലേലൂയ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Bogala babay nina. Ya powis sakramentan. Jesu koros sajarasa. तो आमकां सगळ्यांक मोगान पळयता आमची नदर त्या जेजूचेर दवरा तो देव बापाचो पूत खरो मोग कितें तें ताणें आमकां शिकयलां आनी तुवें तुज्या कश्टान मरणा उदेशी आमकां दाखोवन दिलें ह्या पवित्र वेळार तुज्या अपरिमीत मोगाचो तर आज आमी हो मोग नियाळटा आसतना हांगासर हाजीर आसल्या सर काजारे जोड्यां पासत आमी मागुया जायतीं कुटुंबां आसात हांगासर निराशी कुटुंबां आसात जायत्या कुटुंबांत भुरग्यांचे देण ना तीं हांगासर आसात आमी विश्वास धरून हांगासर आयिल्ले आसा आज आमी जेजूंतलेंच म्हणटा मागात आनी तुमी घेतल्यात Bagyong Paulo Roman Garabo Roman सांगता Roman chapter 10:17 भावार्थ आमकां देवाचे उतर आयकले निमती आमचो भावार्थ वाडटा तर आज आमी हांगासर आराधना करता आसतना आमचो भावार्थ वाडोवया आनी हांगासर आसल्या जेजूक सश्टांग नमान करुया आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने कुटाम आमचे आराधनानी वंदन करो कुटाम ये आमचे समर्पिता कष्ट दुःख आमचे आराधनानी वंदन करो कष्ट दुःख आमचे समर्पिता पिडा शिडा आमची वंदन करो पीडा शिडा आमची समर्पिता येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया
नावात उभारूया. या आमच्या जेजूक वाखाणी करूया, अर्घ देऊया. या वेळार पवित्र आत्म्याची भरती या सुवातेचेर येवन सगळ्यांक आमकां सुटका, या काळोखांतली सुटका फावो कर. आनी आमकां आज उजवाड जेजू उद्देशी आमकां फावो जावंदी. तर एका कुटुंबांतलो मोग वाडो, सस्निकाय वाडोवंक धाडय बाळगूंक आमी मागुया. हालेलुया 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 sakramentan सदांच म्हजे खातीर राखून आसच्या जेजू. हांव तुजो मोग करता. सांगात त्या जेजूक, हांव तुजो मोग करता, हांव तुका आराधन करता. जेजून केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्घ दिता. आ सगळ्यो संवसाराच्यो राटावळ्यो देगेक धरून आमी हांगासर नवेन करून ह्या आराधनाक आमी हांगासर आयले. हो थोडो वेळ सारूंक जेजू सांगता. आज आमी त्या घरायांचे फेस्त करता आसतना, जेच्या आपरकटेची परब आमी समरमता आसतना, त्या विद्वान, त्या ज्योतिशांनी, नखेत्रा उदेशी तांकां जेजू मेळ्ळो आनी तांकां संतोश फावो जालो. आज जेजू आयला न्हय सुदेवाक, मात सगळ्या मनशां उजवाड दिवंक तो आयला. आज तो म्हज्या जिविताक, तुमच्या जिविताक, तुमच्या खासारे जिविताक, तुमच्या भुरग्यांक तो उजवाड दिवंक आयला. आज आमी तो उजवाड स्विकार करता गाय. आज आमची काळजां तयार जाल्या गाय. ते उजवाड आमी आमच्या काळजांत घेवंक, आमच्या कुटुंबांत व्हरूंक. जर आमी ताचो उजवाड आमी घरांत वेचूंक जाय तर आमकां देवाची काकूळट गरजेची, बोगसणे गरजेची. त्या देखून आमी थोडो वेळ बोगसण्यांत आमी सारुया. कोणाक कुशी आसा ताणें बसचें, कोणाक दिंबी घालूंक जाय ताणें दिंबी घालचें. तुमचो उजवाड तुमच्या काळजाचेर दवरात. ह्या वेळार कोणाक दोळे धांपूंक जाता ताणें दोळे धांपचे. ह्या वेळार आमी बोगसणे मागता. बोगसणे विदयशी आमकां जेजू सोडवून आमचे बांद ती सांकळी तुटून वेतात. ह्या वेळार काजरी जिवितांत जायतें बरोवंक करूंक सुटल्या. तुज्या मोगाची आज्ञा तोंडान उसारल्यान पूण करण्यान आमी दाखोवंक ना. आमचे वडील आमकां शिकोवन दिवन समजून येता तेन्ना आमी राग धरून रावल्या. एकामेकाचेर दुबाव धरून बोगसणे दिनासतना हप्ते जाले, म्हयने जाले, वर्सां जालीं, काळजांत राग धरून रावल्या आमी. द ईगो वॉज डिस्टर्बिंग अस. त्या ईगो उदेशी आमचे काळीज मन उक्ते करूंक आमी विसरल्या. आमच्याच कुटुंबांत जायतीं जाणटी आसात. पूण आमी तांची सेवा करूंक विसरल्या. जायते फावटी काळोखाचे आमी वाट धरल्या. उज्यान धूम घालतना तसो परमळ आनी स्वाद शिंपडायता. उज्या वरवीं दुंपाचो दुवर वयर सोडून वेता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत फकत उजो कसो आमी जाल्या. आमच्या करण्या उदेशी दुसऱ्यांच्या कुटुंबांत फॉर्मल शिंपडावंक जातलो पूण आमी चुकल्या.
जायते फावटी आमी कुडीच्या अस्कोतेक लागून ताका आमी अपमान केला. आमची कूड देवाचें मंदीर म्हूण आमी वळखून आमी ती कूड आमी बसयल्या. म्हज्याच दारुणाक लागून म्हज्या पोतीनेक आनी पोतीनेक हांव दुखयलां. सांगात तुमी. फावो त्या वेळार मोग दिवंक तिच्या मोगाची भावना समजूंक हांव प्रयत्न करूंक ना. घरांत साक्रमेंताची पोती नासल्यारय पेल्याच्या अस्तरेचेर आशा दवरून रावलां. म्हज्या भुरग्यांक सांगता हांव दयाळ जावंक हांव सुटलें. अशें जायतीं आमची पातकां आसात भितर. आज आमी केन्ना आमी जेजू लागीं मागता तेन्ना जेजू आमकां खरी काकूळ तो बॉक्सांनी फावो करता. आनी जेन्ना ही काकूळ जोडून जें कितें आमी मागता जेजू आमकां फावो करता. त्या देखून ताची काकूळट मागून आमी गावया गीत. काकूळट म्हजी कर ये देवा, काकूळटीचो तूं सागो. अपराध म्हजे दोन काण नितळ म्हाका कर. इमा प्रासड धोवो कर. काकूळट म्हजी कर ये देवा, काकूळटीचो तूं सागो. अपराध म्हजे दोन काण नितळ म्हाका कर. इमा प्रासड धोवो कर. एक निर्मळ काळीज रोसून दी देवा, नवोत्म म्हजे भितर घाल. उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी. चडवणेचो संतोष तीर सांबाळ. काकूळट म्हजी कर ये देवा, काकूळटीचो तूं सागो. अपराध म्हजे दोन काण नितळ म्हाका कर. इमा प्रासड धोवो कर. अपराध म्हजे दोन काण नितळ म्हाका कर. इमा प्रासड धोवो कर. पुतीच्या बहिणी भावांनो, ह्या वेळार दोळे धांपूया. आमी आमच्या कुटुंबाचें आमी समर्पण करुया. ह्या वेळार आमचें हें कुटुंब जेजूक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक आमी ताका ओपून दिता. आज ह्या वेळार आमी मागुया जेजू तूं आमचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या पैकी कोणीय तुका दुखयल्यां तर तांच्या सुखीक आमी फारीकपण दिता. आमचे फारीकपण स्विकार करून तांची तूं काकूळ कर. संवसारांतल्या सर कुटुंबा खातीर आमी मागता. अस्कोतक्यांक बळ, प्रायस्तांक दिगो, विधवेंक आदार आनी अनाथांक आसरो. आमच्या घरांनी असलेल्या पिडेस्तांक आनी कश्टांतल्यांक तूं सांबाळ.
ल्हान भुरग्यांचो तूं अदीक मोग करताय. आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यांक आमी तुका समर्पीत हांव ह्या वेळार. तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. तांची भक्ती वाडय. ह्या संवसारी जिणेन तूं सदांच आसरो तांचो आसा. आमचे सगळो वावर ताका आमी भेटोवया. घरांत कोण अस्कोत आसा जाल्यार पिडेस्त आसा जाल्यार तांकां भेटोवया ह्या वेळार. जेजू तुमचे दर एकल्यांचेर आशिर्वाद दिता. सगळ्यांक आशिर्वादान तो भरता. उबे रावया. वो पवित्र वेळ आमच्या हात विस्तारून दवरया आमी. ह्या वेळार तुमची जबाब जावन दी. अर्दान तुका सोम्या जेजू. सगळी म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू. तुज्या एकाच उतरान संसार असल्या देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. तुजे दैवीक आकूल दाखोवन आमची पातकां बक्षिल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां नटयल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. पवित्र उतरां उदेशी नवें जिवीत फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तुजे कुडी रक्तान आमच्या पातकांचें पोशण केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. मोगाळ आनी देखी बरीत कुटुंब फावो जाल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाचे आशिर्वाद पोसोन भुरगीं बाळां दिल्ल्या खातीर. आमकां सोर दिसपडतो ग्रास फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. कुटुंबान सांगाता मागण्यो करूंक आदार दिल्ल्या देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. पिडेन कश्ट अनवरान म्हजेर भावार्थ दवरला देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां भावार्थाचे देणे फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां सोर कश्ट अनवरांतले राखल्या देखून. अर्गां तुका सगळे हात उबारून देवाक वाखाणी करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या वेळार तुजो पवित्र आत्मो ह्या सर कुटुंबाचेर फावो कर. तुजे सक्तेन 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 बोल. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Power of the Holy Spirit come upon. Hallelujah. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मोर म्हजे उपकार तुजो पावला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. सर्गी तळबार सांडून संवसाराक आयलाय देखून. तुका सोम्या. खुर्सार मोरोन आमची सोडवून केली देखून. तुका सोम्या. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. तीन वाशी मोर म्हजे उपकार तुजो बाबू बोला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
बहिणी भावांनो, आम्ही बसूया. तुमचे नदर या जेजूचे दवरात. हांगासर जेजू ह्या वेळार देवाचे उतर आमकां दिता. हे देवाचे उतर आमी उक्त्या व्हडल्यान आमी म्हणचें. जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा, हांव सर्वेस्पर सर्वेस सगळ्या मनशां कडेन असो सगळ्या तुमच्या मुशाबणाचो देव देव म्हाका 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 कितें असाध्य. कितें असाध्य. ह्या वेळार जेजू कितेंच असाध्य ना. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशां कडेन असो देव, म्हाका कितेंच असाध्य ना. हांव जें कितें तुमी आतां मागतात तें तुमकां फावो करता. तो विस्वासान मागलें केदींच तो फाटीं दवरिना. झकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 सांगता, दाविदाच्या घराण्यांचेर जेजुलाच्या निवासांचेर हांव देयसो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. तो इतलेंच म्हणटा, दाविदाच्या घराण्याचेर जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो. आज घरान तुमच्या त्या मागण्याची जिवी तुम्ही वाडयात. आज तुमच्या घरान तो पवित्र आत्मो येवन तुमकां सकत दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 16 सांगता, सदांचो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो आनी तो तुमकां शिकयतलो, संपूर्ण तरान तो शिकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 सांगता, बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां तो दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. रोमाकारां बरोवन 10 आवेस्वरा 9 वळेन सांगता, जेजूस स्वामी म्हूण तुज्या वोंटा आनी तूं परगट उसारची जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो जाल्यार तुमच्या काळजां सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आज घरांत असले सगळे कश्ट, आज बेजाराय, ती सगळे सुटका तुमकां मेळटले केन्ना तुमी जेजूचे विश्वास दवरता तेन्ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. रोमन्स चॅप्टर 10:11 सांगता, ताका सतमानतलो कसलो सुलोजेर पडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आज कोणाचेर तुमी सतमान आसात? कोणाचेर? जेजूचेर? संवसाराच्या वस्तूंचेर? आज जेजू तुका सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जेजूक ना असाध्य तें कांयच ना. म्हाका उगडास आसा, हांव गोंयांत रेती जायते शुक्रारचे एवरी फ्रायडे हांव रेती दवरता थंयसर. म्हाका उगडास आसा, एक काजारी जोडे थंयसर मागतालें आनी 14 वर्सां जालीं तांकां भुरग्यांचे देणे फावो जावंक ना. सदांच मागतालीं, दोतोराक गेली, जायत्या डॉक्टराक गेली, वखद केलें, कांयच बरेंपण जावना. हांवें म्हळें, जेजू सांगता बोस, मागणें कर, तुजें कितें पातक आसा जेजू लागीं सांग. आज जेजू तुज्या मागणें आयकतो, तुका सुटका फावो करतलो. आनी विश्वास दवरून जें कितें देवाचें उतर हांवें दिल्लें तिणें पाळ्ळें आनी सदांच तें उसारून आसलें. एक दीस म्हाका गूड न्यूज दिता, फादर म्हाका भुरग्याचें देणें मेळना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. 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 सगळें करूंक शकता जेजू. हांव सांगता हांगासर थोड्या म्हयन्या फाटीं ल्हानशें म्हाका फळ जाल्लें म्हजें हांगासर. डॉक्टरान म्हळें, तें डॉक्टर तो म्हणटा तुवें तें कट करून काडूंक जाय. हांव तुका थोडी टॅबलेट्स दिता, थोडी मेडिसन दिता, तें काडूंक जाय. हांवें त्या मेडिसनाचेर आशिर्वाद घालो, एकच फावटी तें मेडिसन घेतलें. हांवें सांगलें, जेजू तुजें जात कांय न्हू, जर तर हांव तुजे बरोबर धरता, तें फळ म्हज्या पाटींतलें खाण उडयतलो. जेजूचे विश्वास धरलो आनी ताची टॅबलेट आनी एक फावटी खाण गेली. जेजू सांगलें, जेजू म्हाका तुवें सुटका दिवंक जाय. आनी एका 15 दिसांनी तें फळ नापयस जालें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आज हालेलुया. कितलींशीं हांगासर काजारी जोडी आसात, आज दुखां बरी जाल्यान आमकां देवान कित्याक ह्या भुरग्यांचे देणें फावो जावना. तुमी आज सुसरून रडटा जेजू मुखार. आज विश्वास धरा भाव भयणीनो. कोण देवाचे विश्वास दवरता ती रित्या आतां आनी फाटीं वचनात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. 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 आज जेजू तुमचे मागणे आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. झेफनिया चॅप्टर 3 वर्स 17 सांगता, सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा, तो जय दितलो, झुजारी तो तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो. आपल्या मोगान तो तुका
नवो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ताच्या मोगान तो तुमकां बरो करतलो. हालेलुया. Hallelujah. डॉक्टरान व्हडलो रिपोर्ट दिला जावं परो तुमकां. व्हडलो रिपोर्ट. थोड्यांक कॅन्सर आसा म्हणून जावं परो, थोड्यांक डायबिटीस आसा. व्हडलो रिपोर्ट. फॅक्ट्स कॅन बी चेंजेबल, ट्रूथ कॅनॉट बी चेंज. व्हॉट इज द ट्रूथ? By the words of Jesus, all of you are healed. Praise the Lord. Praise the जेच्या Lord. पवित्र रक्तान सगळीं तुमी धुवन नितळ जाल्यात. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. विश्वास दवर. सगळी तुमचे कश्ट तो काडून वयता. तो म्हणटा इतलेंच, जी कोण कश्टांच्या बराकल आसा ती म्हजी शिशी याद. हांव तुमकां विश्व दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah.